नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपली पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। चापोली धरणा लागसार दोंगराक पेटलो उजो नियंत्रणात हाडपा खातीर नेटान चल्ल्यात यत्न। उच्च न्यायालयान निकालान काढली गिरीश चोडणकराची याचिका। अपात्रता याचिकेविशीं सभापतीची बाजू धरली उखलून। शरद पवार हांणी दिलो राष्ट्रवादी पक्षाच्या अध्यक्षपदाचो राजीनामो। नव्या अध्यक्षाची समिती वरवीं जातली निवड। झाडा कातरपा विशीं काँग्रेसीच्या आरोपांची खोलायेन करतले चौकशी। उपरान संरक्षक प्रेम कुमाराचें आश्वासन। साखळेच्या 10 प्रभागांनी भाजपाचो तेंको आशिल्ले उमेदवार येतले वेचून। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायलो विश्वास। आनी महत्वाच्या रस्त्यांचेर 15 दिसां भितर बसयात सुचोवणी तक्ते। येरादारी मंत्री माविन गुदिन्योची भौशीक बांदकाम खात्याक सुचोवणी। आता पळोवयात खबरो विस्तारान। काणकोणच्या चापोली धरणा लागसार आशिल्ल्या दोंगराक सोमारा राती परतून एकदा उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान रानांतली जैव विविधताय तशेंच काजू बागायती लासून गोबर जाले। चापोली दोंगरावयल्या झाड कापपाच्या प्रकरणाक लागून हो उजो लागला असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी जनार्दन भंडारीन केला। जाल्यार दोंगराक लागिल्लो उजो पालोवपा खातीर गोंय रान उदरगत महामंडळाचे कर्मचाऱ्यांचे नेटान यत्न चालू आसा अशी माहिती रान खात्याचो उपरान संरक्षक प्रेम कुमारान सांगले। म्हणजे आता पळय ह्या दिसान तुमकां खबर आसा कितें चल्लें तें काणकोणा म्हालाक। आतां म्हाका कितल्याशे लोकांले फोन येवपाक लागलात आनी ते वेगवेगळे टर्क वितरक म्हाका सांगपाक लागलात पळय म्हणपाक लागला जनार्दन हे पळय ह्या दिसा मध्ये लांकडां मारल्या आसा खुबशी वेगवेगळे कडेन। तेन्ना आमकां एक दिसता तर्क आमचे दिसता म्हणटा आमच्या मनान दिसता आपूण हय खरें काय खोटें जावया कित्याक एखाद्या आमी आतां मूळ आतां लांकडां मारली आसात पळय थोडी जिवंत मारल्या थोडी उबी आसली मागीर हें जाल्ली ती सुकल्ली मारली आसात मागीर हे आतां केल्यार आमी तांचेर कंप्लेन दिल्ली आसा पळय ती सगळ्यांचेर म्हणजे एखाद्याने मुळाचे पुरावे नश्ट करपा खातीर एखाद्या उजो घालूंक शकता म्हणटा ते तेका तूं मातसो खबरदारी घे म्हणटा। हें अशें जावपा जायना म्हणटा तो एखादी तुका मागीर तुमी खोलकायेन तुमी लक्ष घाला म्हण कित्याक फोरसाचे दबाव घाला म्हणटा तो हांव पुलिशी दबाव घाला म्हणटा की मुळाची एका पुरावे नश्ट करपा खातीर हें जावंक शकता म्हण कित्याक मोठ्या प्रमाणान आतां 5 ट्रक मारला म्हणजे लाकूड म्हणजे सांगू जायना न्ही खंय खंय 5 ट्रक एक कडेन मारपाक शकना पळय ते वेगवेगळे जाग्यार मुळां आसपाक शकता ती मागीर ते पुरावे नश्ट जावंक शकता म्हणटा ते हेतून हांव कांय सांगूं शकता जो पर्यंत म्हाका लोकांनी सांगलेलें पूण आतां हांव म्हाजे हेजेर शोध लावपा जाय अभ्यास करपा जाय बेश्टें उलयलें जायना ना। With the staff from Goa Forest Development Corporation, with active support from BMC, they tried to douse the fire. They have made fire lines to control the fire, and I am waiting official report from. We don't have network from top of Hillock, so I am waiting for official report from the RFOs concerned of the complete dousing report. We have a required staff, but since this is fire season, and since the sites where fires are happening are bit not accessible, because if we see in South Goa presently most of the fires they are happening in private forest areas. So in government forests we have specific trekking routes, fire lines created already, so with which we are managing. So in case of fires in private forests, because our jurisdiction of patrol and everything ends with government forests, so in the case of private forest I would appeal to the public and also other like-minded groups like BMCs, village panchayats and other active youths of the village to keep a close eye on the fire incidents in private forest areas. सभापती रमेश तवडकार हांचे कडेन आदींच कांय अपात्रता याचिकेची प्रकरणां अडकून उरल्यात।
ताका लागून अडकून उरिल्ली ही प्रकरणां निकालांत काडून काँग्रेसीन 8 आमदारां आड दाखल केल्ली याचिकेचेर बेगोबेग निवाडो दिवचो असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान मंगळारा दिला. काँग्रेसीच्या आदवोगादान अपात्रता याचिकेचेर निवाडो दिवपाक सभापती कळाव करता. ह्या प्रकरणाचेर जाता तितल्या बेगीन निवाडो दिवचो अशी मागणी न्यायालयान लावन धरिल्ली जाल्यार सभापती राजकीय हेतान सुनावणी निकालांत काडूंक कळाव करता असो आरोप काँग्रेसीचे आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी केला. They have said they can direct. So that is one plus point for ours. Our second prayer was that to direct the speaker to give the judgment in the time-bound manner. We never prayed for a specific days. We referred the Manipur judgment, and accordingly we had requested the Honorable High Court to give the direction to the speaker. And we are happy today that one thing is that the Honorable High Court has can direct the speaker. Number two, whatever we prayed that it should be within the time bound that is set by the Supreme Court. We never prayed for the specific days to be directed. And the Honorable High Court's order today also says that within the time bound as per the order given by the Honorable High Court of in the Manipur matter. So when Amit Patkar filed the petition, it was a petition only on Mr. Digambar Kamath and Michael. The disqualification was not on the 8 MLAs. Subsequently, there was a illegal merger of 8 MLAs into BJP. So for that purpose, my disqualification petition was filed. Yes. So today the division bench of the Honorable High Court has pronounced a judgment in the petition filed by Mr. Girish Chodankar. Basically, the petition was seeking a direction to the speaker to decide our disqualification petition in time-bound manner. The major contention of the speaker was that the court cannot direct the speaker to decide the disqualification petition. High Court cannot direct. Today in the judgment, the Honorable High Court has held that in terms of the law laid down by the judgment of the Supreme Court in Kesham Chandra, which is binding on the High Court, the speaker acts as a tribunal, and therefore the Honorable High Court can direct the speaker to decide the petition, and that has to be decided within reasonable time. The High Court has accepted our contention that the Honorable High Court has the power to direct the speaker to decide the petition in a time-bound manner. And hope that whatever statement the speaker has made in the affidavit that they are going to expeditiously decide all the petition would be adhered to, and they will follow the judgment in Kesham Chandra, wherein the Supreme Court has said that you should decide such disqualification petition in a reasonable time and within 3 months. There is no specific direction or outer time limit given, because the court says that we expect and hope that whatever statement the Honorable Speaker has made in his affidavit to say that he is expeditiously deciding on the petition would be adhered to. They said at the end, and it was read, the judgment, the conclusion was read. They said that we hope that the speaker will adhere to whatever has been stated in the affidavit. We welcome the judgment because it laid down a law to say that the High Court has the power to decide the speaker, and that was the major contention of the speaker, that you cannot direct us. That has been repelled, and our contention has been upheld that the Honorable High Court can certainly direct the speaker. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अध्यक्ष शरद पवार हांणी राजकीय कारकिर्दीविशीं व्हडली घोशणा केल्या. खूप तेंपा उपरांत आतां विसव घेवपाची वेळ आयल्या. देखून आपूण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावयल्यान निवृत्त जावपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें शरद पवारान जाहीर केलें. लोक माझे सांगाती ह्या तांचे राजकीय आत्मकथेच्या आवृत्तीच्या प्रकाशना वेळार शरद पवार हांणी निवृत्तीची घोशणा केली. प्रदीर्घ कालावधीच्या नंतर कुठेतरी थांबायचा विचारसुद्धा केला पाहिजे. माणसाला अधिक उभं असू नये, आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी उभं ठेवण्याच्या संबंधीची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही. आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. ज्या मनशान ह्या पक्षाक लागून जीव तोडून कार्य केलां ताणें अचकीत दिल्ल्या राजिनाम्याक लागून खूब दुख्ख जाता. कारण जाणें सदांच पक्षा खातीर समर्पणान वावर केला ताचे कडेन ही अपेक्षा नाशिल्ली.
अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो गोंय मुखेली जुजे फिलिप डिसोजान उक्तायली. तांणी हो राजीनामो फाटीं घेवचो अशी मागणी लेगीत जुजे फिलिपान ह्या वेळार केली. हांवें तो न्यूज पळयला आनी हो न्यूज पळोवन म्हाकाय खरेंच दूख जाली. हांवूय सरप्रायज जालो की शरद पवार साहेब हो जो पार्टीक लागून जीव दिवपी, हो पार्टीक लागून कितेंय करपी, हो पार्टीक लागून आपले जिवाचे कॅर देखून करपी न्हू, हो इतलो डेडिकेट सारको ह्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचेर. आनी हो पार्टीत रिजायन जावप आनी जालें हें आयकून म्हाका दूख जाली. कित्याक हांव जाणा शरद पवार साहेब, कित्याक शरद पवार म्हणटा तो साहेब आमचो मेन नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी. आनी जर फॉर्म करपाक शरद पवारान दुसरेय लिडर हेच्या बरोबर आसून ही नॅशनल पार्टी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी फॉर्म केल्ली. आनी आयज एक बारीक रिजनाक लागून जर शरद पवार साहेबान तो रिजायन दिलो जाल्यार म्हाका खरेंच एक हें कशें दिसता, सपन कशें दिसता. कित्याक शरद पवार आपली हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीक लागून कितेंय करपी. तेन्ना म्हाका ताजो उगडास आहा. जेन्ना म्हाज्या बर्थडेक देखून म्हाज्या पब्लीक मिटिंगेक शरद पवार साहेब गोंय येयल्लो आनी जेन्ना शरद पवार गोंय साहेब येयल्लो तेन्ना पब्लीक मिटींग वास्को शारान आसली आनी तेन्ना पावसाचे दीस आहले. दरम्यान पावस येयलो पण शरद पवार साहेब जो भाशण दितालो तो कसोच भाशण दिवपाचें बंद करूंक ना. भाशण दिवपाक ताणें स्टॉप करूं ना, पूण कंटिन्यू तो आपली भाशण तो दीत रावलो. आनी आयज देखून म्हाका दिसता हे रिजना लागून, कित्याक तो सारको डेडिकेट आहलो हे पार्टीचेर सारको. आनी आयज अशें आयकून म्हाका खरेंच कस कितें दिसता, हें दिसता, दूख दिसता. पण जेन्ना हांवेंनूय महाराष्ट्र आमच्या लिडराकूय फोन केलो की आमी खरेंच शरद पवार साहेबा बरोबर हाय आनी आमी ताका एक रिक्वेस्ट करता की जे रेजिग्नेशन जे दिलां अशें म्हणून तें फाटीं घेवपाक. आयज आमी गोंयांत नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी म्हाज्या म्हजे एक्झिक्युटीव त्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे ऑफिस बॅरर्स आनी सगळे आमचे गोंयचे वोटर आमी आमच्या शरद पवार साहेबाक आमी रिक्वेस्ट करता हे जे तुमी पावल मारला, जे तुमी हे रिजायन जावपाक चिंता ते तुमचे हे मातशें सुद्दां फाटीं घेवचें. सडवशे काणकोणा जाल्ल्या बेकायदेशीर झाडां कापपाच्या प्रकरणाची कारवाय करची हे खातीर मंगळारा काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान मडगांवच्या उपरान संरक्षक प्रेम कुमार हांची भेट घेतली. बेकायदेशीरपणान कातरिल्लीं झाडां काणकोणच्या सरकारी सुतारकाम करपी गुदामांत व्हरून दवरल्यात. ताची कारवाय करची अशी मागणी काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान केल्या. मजगती सडवशे हांगा जाल्ल्या बेकायदेशीर झाडां कापपाच्या प्रकरणाची आमचे कडेन जनार्दन भंडारी कडल्यान कागाळ दाखल केल्या उपरांत आमी तपास सुरू केला. कोणीय गुन्यांवकार मेळ्ळो जाल्यार गरजेची कारवाय करतले अशें मडगांवचो उपरान संरक्षक प्रेम कुमार हांणी सांगलें. डेप्युटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो काणकोणा गेले कितले दीस जाले इश्यू चलतालो, जंय स्पीकर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली जो एक आमदार आसा ताचेर थोडी एलिगेशन्स बाब जनार्दन भंडारी आनी भगत हांणी केल्ली की तांणी इल्लिगली जंगलांची झाडां फॉरेस्टाची झाडां ही इल्लिगली कट करून ट्रान्सपोर्ट केल्यो आनी तांणी खुबशे एविडन्स दिले. आमी बेसिकली आयज येयल्ले की कॉमन मनशान जर हें केल्लें जाल्यार कॉमन मनशाक थंयच रोखडोच बूक करून तेजे जी झाडां कितें आसा ती सगळी सीज करून व्हडलो इशू करता आशिल्ले. एक झाड सुद्दां आज साद्या मनशाक जर एक आपले घर पोरसुवांतलें झाड कट करता जाल्यार हांगसर धापावटी मारपाक पडटा तरी जायना. आनीक येदी व्हडली जंगलांतलीं झाडां, कारण जी थीक फॉरेस्टांत जी झाडां आसा जंय आमी वायल्ड लायफ सँक्च्युरी म्हणटात थंयची झाडां कोणाक ट्रान्सपोर्ट करपाक अधिकारूच ना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सुद्दां अधिकार ना की पडलेलें झाड सुद्दां ताका एनओसी दिवपाक ट्रान्सपोर्ट करपाक.
जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची जी क्लेम करता की पडलेलीं झाडां आसात ती आयज सगळें कळटा की थंय जितली झाडां आसात कितलीशींच कट केल्ली. जो आयज एक स्वामिलाचो मनीस सांगता की परमिशन दिनासतना ही झाडां कट केली आनी हे मॅटर एक्चुली सुमोटो घेवपाची फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ह्या स्पिकराक आमदारांक मंत्र्या खातीर काम करता काय जंगल राखपाक काम करता हे आमकां जाणून घेवपाक जाय म्हणून आमी आयज डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्टाक मेळपा आयिल्ले की बाबा तुमगेलें काम कोण तरी जनार्दन भंडारी भगत ह्या सारके भुरगे मुखार सरोन करतात. खंय तरी इल्लिगल ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ फॉरेस्ट लाकूड आसा तें जाता आनी तुमी फक्त इन्क्वायरी करपाची तो हांगा आमकां इन्क्वायरी केली म्हणून हे मॅटर एक्चुली तेणी 2 स्टेप मुखार येवन इनिशिएट घेवन इमिजिएटली ती झाडां खंय आसा ती आयडेंटिफाय करून तीच पयलीं ताब्यान घेवपाक जाय आशिल्ली. आयज स्पिकराक आनी तांकां त्या आमदारांक एक वेगळो कायदो, कॉमन मनशाक वेगळो कायदो. आयज आख्खें जग झगडटा की ग्लोबल वॉर्मिंगाक कशें करून कंटेन करप, झाडांक रोवन झाडांचें हें कशें वाडोवप, हे सगळो प्रश्न आयज आख्ख्या जगा मुखार आसा. आनी हांगा जो स्पिकर, जो एक लॉ मेकराचो चॅरमॅन म्हणटा आमी ताका स्पिकर, जे कायदे तयार करतात तेच जर कायदे मोडपा लागले जाल्यार आमी गोंयकारांक उदाहरण कितें जातलें, देशाक उदाहरण कितें दितलें. सो तें आमी ताका सांगलें की तुमी इमिजिएटली रिपोर्टर रावनाका, जेणे कंप्लेन केला तेजे कितलेंच इन्फॉर्मेशन आसा. Last week from social media and in other public forum there were allegations of illegal timber transportation in Kankona. So based on available evidence so far, it has come to our notice that we had conducted one auction departmentally and I don't have the records with me. So the auction lot had been purchased by paying the government notified rate, and based on that RFO Kankon has also issued a transit pass for one lot. So as of now this official stand is the lot which was alleged, it has all the documents based on auction notice and transit pass. However, as you might be aware, right now we had a delegation who are alleging that there were further lot which is unaccounted and they have given the complainant's name and all those things. And as I just assured, we had constituted a committee under SDFO Kankon so to inquire into all these allegations of illegalities and unaccounted wood. And there was 2 other issues which were raised. One was about one ashram in Punginim. They were saying panchayat ka complaint bhi hai. So we will also inquire into that area and check whether any illegalities had happened. साखळी नगरपालिका वेंचणूक भाजपात जिखतली असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला. साखळेच्या वेगवेगळ्या वाठारांत भाजपान उदरगतीची कामां केल्यात. ताका लागून साखळेच्या लोकांचो भाजपाचेर विश्वास आसा आनी हाकाच लागून ही नगरपालिका वेंचणूक भाजपा पुरस्कृत उमेदवार जिखतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. हांव सांखळे म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक हांव डायरेक्टली ग्रावंडार तसो प्रचार करूंक पावोकूच ना. म्हाका म्हजें बाकीचें काम शेड्यूल ह्या सगळ्याच्या निमित्तान खंयसरूच तसो डायरेक्ट ग्रावंडार प्रचार करूंक पावूंक ना. फक्त कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करपाक आफून फक्त कोणाकूय मेळ्ळा कार्यकर्त्या पुरतोच एकच आसा. पूण आमचे 10 वार्डांनी उमेदवार सगळे घरोघरी प्रचार कार्यकर्त्यांक गाठी भेटी घेत आसात. म्हाका खात्री आसा निश्चितच एक फावटी 10च्या 10 वार्ड भारतीय जनता पार्टीत पुरस्कृत केल्ले उमेदवार सगळे निवडून येतले आनी सांखळी म्युनिसिपालिटी ही भारतीय जनता पार्टीची जातली हाचो म्हाका विश्वास आसा. निश्चित रित्या लोक हे फावटी आमी केल्ल्या विकास कामाचेर विश्वास दवरतले आनी म्युनिसिपालिटी भारतीय जनता पार्टीची करतले. म्युनिसिपालिटी तुमकां खूब इम्पॉर्टंट जावन आसा न्ही सर सद्या सांखळेची, कित्याक फाटलो टर्म हातींतल्यान गेल्ली म्युनिसिपालिटी आसपाक इतक्याकूच जाय कारण सरकाराची काही कामां आमकां फास्ट ट्रॅक करून जर करतले आसत जाल्यार म्युनिसिपालिटी आसली म्हणजे सेम सरकाराची त्या खातीर हांव सांखळेकारांक सगळ्यांक आव्हान करता. आमी जशें डबल इंजीन सरकार म्हणटा केंद्रांत BJP सरकार, राज्यांत BJP सरकार, तशें ट्रिपल इंजीन सरकार जावचें म्हणूनय म्युनिसिपालिटी भारतीय जनता पार्टीची आसची जेणे करून डायरेक्टली जी काही इन्स्ट्रक्शन दिता ती कावन्सिलान रेजोल्युशन घेवचें, पास करचें, एक्झिक्यूट करचें. हाज्या खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या विचारांची भारतीय जनता पार्टीचे कावन्सिलर ही पूर्ण भोवमतान निवडून येवचे ही म्हणजे लोकांक विनंती. आनी सगळ्या लोकांनी आमी पुरस्कृत केल्ल्या उमेदवारांक मुद्दामून निवडून दिवचें. प्रत्येक वाड्याचेर जी कितें कामां फाटल्या टेन्युअराक उरल्या ती कामां जी आसा ती करपा खातीर खूब बेगीन आनी फास्ट. एकूच लास्ट प्रश्न सर, काय नाराजगी आसली कावन्सिलरांची तांकां वॉर्ड चेंज केले गेले वयले लास्ट मोमेंटार कितें?
13चे 12 वार्ड जाले. सो दॅट त्या निमित्तान काही वार्ड जे आसा हे थोडेशे चेंज जाले. बट म्हाका दिसता सगळें ऑलमोस्ट सगळें अकोमोडेट जालां. आतां तर प्रचाराची लास्ट फेरी आसा. त्या खातीर सगळे जाण निवडून येवपा खातीर आपल्या परी प्रयत्न करीत आसा. वाडट्या अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर अपघात जावपाच्या सुवातींचेर 15 दिसां भितर सुचोवण्यो तक्ते लावचे अशी शिटकावणी येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन भौशीक बांदकाम खात्याक दिल्या. गोंयांत अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागल्या. हे खातीर मंगळारा भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना मंत्री उलयतालो. आता मीटिंग झाली आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट अलॉंग विथ ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी हॅड ऑल्सो कॉल्ड द PWD इंजिनियर्स हू आर इन चार्ज ऑफ पुटिंग द सायनेजीस. इतले ॲक्सिडेंट व्हडल्या प्रमाणात जायत आसा. इट इज अ मॅटर ऑफ ग्रेट कन्सर्न आनी खूब दूख जाता. ताका लागून आमी एकूच काम करपाक केल्लें आसा. विदीन 15 days हांवें तांकां डेडलायन दिला. ऑल सायनेजीस इन इम्पॉर्टंट प्लेसीस शूड बी इन प्लेस. एज रिगार्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ कॅमेराज, henceforth whoever breaks the rule, it will be recorded on those cameras. We are also going to issue a public notice, and once public gets the notice that camera install kelle asa, मागीर तांकां automatic challenge येतले when they break the rules. So it is going to be with use of artificial intelligence. All this is being done, and several other steps we are initiating. I don't want to give full details. I came only for this meeting because I am very much concerned. If the accident zata, we cannot have this type of situation happening. So whatever steps that are necessary are being taken. Shortly we will also be calling the Goa State Safety Council meeting as to also to take opinions from all the members and कितें आमी मायजूय करपाक शकता आनी कितें इम्प्लिमेंट जालां आमी हेजे पयलीं डिसायड केलें कितें इम्प्लिमेंट जावना आनी एक्सिडेंट कशें जाता तितले कमी करपाचे तेंय आमी तेजेर डिस्कशन चालू आसता. अंदू वर्सा नुस्तेमारी वेवसायांत 25% वाड जाल्या अशें नुस्तेमारी मंत्री निलकंठ हळर्णकारान सांगलें. नुस्तेमारी वेवसायांत प्रशिक्षण दिवन आवडी आशिल्ल्या तरणाट्यांक ह्या वेवसायांत हाडपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें हळर्णकारान सांगलें. अंदू जाल्ल्या फिश फेस्टिवलाक लोकांचोय बरो प्रतिसाद आशिल्लो अशें तांचें म्हणणें. फिशिंग प्रोडक्शन गेल्या वर्सापेक्षा आजपर्यंत म्हणजे गेल्या 4-5 दिसां आमी कॅल्क्युलेट केला तो 25% वाडला. वर्साच्या वर्सा वाडटा आनी अंदू तर स्पेशली 25% वाडटा. सर आनी तुमी फाटीक फिश फेस्टिवलूय केल्ले पळय, एक्वेरियम फेस्टिवल केल्ले, तुमी खुबश्या लोकांक तेन्ना वेगवेगळ्यो ट्रेनिंगी दिल्ल्यो. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो कितें आसा फिशिंगा बद्दल? आमी आत्तां पळय जें आहा नवी हें आहा पद्दत आनी ती आमी ट्रेन करता. वॅल्यू एडेडूय आसूंक जाय, नुस्तें सुकोवपाकूय जाय, लँड फिशींग करपाक जाय. लँड कल्चर आसता पळय म्हणजे आक्वा प्रॉन्स फॅक्चरी आहा थंय गुजराताक लँड युनिवर्सिटी एक आहा. म्हणजे दर्यानूच नुस्तें जाता अशें ना, जमनीरूय जाता. पूण जेंची शेतां पडी ना तेंच्यांनी बीन करप. आमचे प्रयत्न आहा सरकाराचे की लोकांक ट्रेन करप आनी तेंच्यांनी आपले हेज्या प्रमाणे तेंची कॅपेसिटी प्रमाणे तेंच्यांनी ते सुरू करपाचें. कारण पॉप्युलेशन वाडटा, आमचो नॅचरल रिसोर्सीस इतको हें करूं शकना, पावोवंक शकना. म्हणून हो नवे सिस्टमान जर नुस्तें तयार करप ह्या माध्यमान आमचे सरकाराचे प्रयत्न आहा आनी जाता तितलें करप. पूण लोकांनी तेजो फायदो घेवपाक जाय. पूण कितें रिस्पॉन्स मेळ्ळा सर तुमकां फेस्टिवल करून अशें? येता करतले कित्याक गोवा एक टुरिस्टीक स्टेट जाल्या उपरांत आनी आमची ल्हान गोंय जाल्या उपरांत लोक मातशे रिस्क घेवपाक फाटीं फुडें जाता. पूण आमचे प्रयत्न चालूच आसतले आनी ज्या कम्युनिटीक ज्या खंयचे आसा फिशरमॅनूच अशें न्हू बाकीचे कम्युनिटीक वी आर सपोर्टींग नुस्तें धंदो मसल कल्चर आसूं, फीश कल्चर आसूं, लँड कल्चर असले करतले, क्रॅब कल्चर करतले आनी ते बेनिफीट घेवपाचें. सगळें ट्रेनींग आमची सगळें दिवपाची तयारी आमची. फाटल्या कांय म्हयन्यांत LPG सिलिंडरा सयत सगळ्याच जिणे गरजेच्या वस्तूंच्या वाडट्या दराक लागून सर्वसामान्या मदीं हुस्को वाडलो. हे फाटभुंयेर सरकारान वेवसायीक वापरा खातीरच्या सिलिंडराचे दर उणे करपाची घोशणा केल्या. 19 किलोच्या वेवसायीक सिलिंडराच्या दरांत 171.50 रुपया उणे केल्यात. ताका लागून वेवसायीक गिरायकांक थाकाय मेळ्ळ्या. मात घरगुती सिलिंडराच्या दरांत कसलोच बदल करूं ना.
मुरगांव पालिकेच्या बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर नगरसेवकां मदीं भासाभास जाली. जाग्याचो आनी उदकाच्या बिलांचोय विशय ह्या बसकेंत मांडलो. LDC मिल्टन डिसोजाच्या कागाळीचेर 4 नगरसेवकांनी उलोवन FIR आनी विजिलन्साक दिवपाचो निर्णय घेतला, अशें मुरगांवचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीजान सांगलें. Came here today for an FIR to be filed against him. Now it's so obvious that the gun is being kept on the shoulder of the head of the councillors and it's being shot. If someone has a personal agenda, let him do what is to be done. Now, if he's guilty, again we're saying, conduct an inquiry, do the procedure, and ताका कितें करपाक जाय तें कर. पूण सद्याक तुमी म्हणटा डायरेक्टली तेजेर FIR घाल आनी कोणाक सांगता कावन्सिलाक सांगता FIR घे म्हणून रॉंग तें. तो गिल्टी आहा तेजेर एक्शन घे पूण पयलीं सारको ताका प्रूव कर. आतां तेजेर प्रेसान येयलो, इट केम इन द प्रेस, फोटो येयलो. बट टुडे वॉट इज हॅपनिंग, सगळे लोक येतात अरे कावन्सील सगळे चोर, कावन्सिलरूय चोर. मोरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सील इज लायक दॅट. हाव कॅन दॅट स्टेटमेंट बी मेड? इट्स रॉंग. सो बेस्ड ऑन एन एलिगेशन टुडे सगळे म्हणटात वास्को म्युनिसिपॅलिटी इज इश्यू. ते रॉंग जाता. सो वन थिंग वी वूड लायक टू क्लियर इज दॅट एज फार एज द कावन्सील इज कन्सर्न, वी आर नॉट सेइंग एवरीबडी इज क्लीन. There may be staff who are guilty, but if they are guilty, prove it first and take the necessary action. मिरामार दर्यादेगेर केल्लें सोबितीकरण सध्या बाबत दिसपाक लागला. नव्यानूच बांदकाम केल्ल्या मिरामारच्या सोबितीकरणाची सामकी आवतिकाय जाल्या. मोडून पडिल्ले कांय लोखणांचे ग्रिल्स मिरामार रेवेन तशेंच कळमून पडल्यात. मे म्हयनो म्हणल्यार सुटयेचो हंगाम. गोंयांत सध्या पर्यटकांची गर्दी पडल्या. सोबितीकरणाच्या नांवान केल्लें हें काम सध्या मिरामार दर्यादेगेर बुरशें दिसपाक लागलां. कोट्यांनी खर्च करून केल्ल्या सोबितीकरणा कडेन सरकाराचें दुर्लक्ष स्पश्ट दिसून येता. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.